विसवा उपरांत तुमकां येवकार. म्हापशा नुस्त्या बाजाराच्या कुशीक रस्त्याक लागून बसपी भाजी विकप्यांक शुक्रारा नगरपालिकेन उठोवन थंय मोटारसायकल पार्किंगाची सुवात केल्या. गेले 8 दीस ही कारवाय चलता. म्हापशे बाजारात गोंयचीच न्हय जाल्यार गोंया भायल्यान आयिल्ली भाजी विकतात. हाका लागूनच म्हापशेच्या शुक्रारच्या बाजाराक बरीच गर्दी पडटा. गाडयो दवरपाच्या सुवातेर भाजीकांनी बशिल्ल्यान बाजाराक येवपी लोकांच्यो गाडयो वाऱ्यार पडटात. हाका लागूनच येरादारीची बरीच गजमुड्डी जाता. ह्या प्रश्नाचो तोडगो म्हूण पालिकेन रस्त्या कडेनच्या भाजी विकप्यांक शुक्रारा उठयले आनी थंय पार्किंगे खातीर सुवात तयार केली. पार्किंगाची वेवस्था सुदारपा हेतान ही कारवाय केल्या अशें पालिकेचो बाजार निरीक्षक उदय साळकारान प्रुडंट मिडिया कडेन उलयतना सांगलें. त्यासाठी आता पार्किंग लायन केला न्ही, लोकांची गर्दी आता हेची दवरपाक व्हेकल दवरपाक जागो ताका लागून तांकां पार्किंग केला. ताका लागून मातशें कंजेशन जाला. ताका लागून हांगा आमी एडजस्ट करून कोणा कडेन सारको सिस्टमॅटीक जागो येता. कित्याक कोणाकूच पोटाक मारपाचें ना आमचे आनी जागो एडजस्ट जाता त्या भशेन आमी करता एडजस्ट करता. म्हापशाच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. आता पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. डेंपो स्पोर्ट्स क्लबान साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबाक आय लीग सिजनाच्या पयल्याच मॅचीत एका गोलान मारले. डेंपोचो खेळ सामको बरो आशिल्लो, मात साळगांवकर पंगडान सामकें निराश केलें. ही मॅच ड्रॉ जावपाची शक्यताय दिसताली, मात 81व्या मिनटाक गेल्या सिजनाचो गोल्डन बूट जैतिवंत रॅन्टी मार्टिन्सान डेंपो खातीर मारिल्ल्या गोलान तांकां फुडें व्हेलें. फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर ही मॅच पळोवंक भरपूर गर्दी जातली अशी आस्त आसली, मात सामके कमी लोक आयले. मॅच चालू जाल्ली तेन्ना साळगांवकर पंगड बऱ्या फॉर्मात दिसतालो, मात वेळ गेलो तसो डेंपो पंगडाची गेम सुदारत गेली. दुसऱ्या हाफांत डेंपोक गोल करपाचो बरोच चान्स आसलो जर जोकी आब्रांचीसान हो गोल मारिल्लो जाल्यार. मात उपरांत 80व्या मिनटाक डेंपो पंगडाचो नायजेरियन खेळगडो रॅन्टी मार्टिन्सान बऱ्यापैकी पासिंग करून मारिल्ल्या गोलान डेंपो पंगडाक जैत जोडून दिले. ब्युरो वांगडा मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. दक्षिण विभागीय सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत गोंयची कामगिरी सामकी बाबत जाली. 6 टिमींच्या ह्या 2020 सर्तीत गोंयाक मुळाची सुवात फावो जाली. नव्या रणजी सिजनाच्या सुरवातीक ही सर्त म्हणजे बऱ्यापैकी तयारी करपाची एक संद आशिल्ली, पूण गोंयच्या खेळगड्यांक ह्या संदीचो फायदो घेवपाक सामकें अपयश आयलें. दक्षिण विभागान कर्नाटक, तामिळनाडू आनी हैदराबादान गोंयाक कांय न्ही कशें मारले. चवथ्या मॅचीत गोंयान आंध्राक 2 विकेटींनी हारोवन आपली तांक दाखयली, पूण निमणे मॅचीत केरळान गोंयकारांक हरयले. खेळिल्ल्या 5 मॅची भितर गोंयान फकत एकूच जैत जोडला. आता एक नदर मारया गोंयच्या खडेगांठ बॅट्समॅनांचेर. अपेक्षे प्रमाण हांचो खेळ जावंक ना. अभिषेक रावतान 5 मॅचींनी फकत 119 रन काडले. कॅप्टन स्वप्नील अस्नोडकार 101 रन काडून दुसऱ्या सुवातेर उरलो, जाल्यार सगुण कामतीन फकत 94 रन काडले. राहुल केणीन सामकी बाबत बॅटिंग केली. सर्वानंदान 5 मॅचींनी 71 रन काडले. बॉलिंगेत ऑलराऊंडर सौरभ बानेकारान 8 विकेटी घेतल्यो आनी बॅटिंगेत ताणें 80 रनांचें योगदान दिलें. रॉबिन डिसोजान 6 विकेटी काडल्यो. स्पिनर शेर बहादूर यादव आनी अमित यादवाक 4 आनी 3 विकेटी मेळ्ळ्यो. दुखापतीक लागून शदाब जकाती ह्या सर्तींत खेळूंक ना. पॉयंट्स टेबलांत गोंयाक मूळची सुवात मेळ्ळ्या. तमिळनाडू आनी कर्नाटक 16 पॉयंट्स जोडून सगळ्यांत वयर आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.